सिस्टम फेल्युअर जे आसा ताचेर मातसो तुजो उजवाड घालपाक सोदता. एक म्हणजे कितें, जेन्ना खंयचोय आमदार एखाद्याक रेकमेंडेड करता की हेका हांव वळखता, हेका पास दिवचो, आमदाराची जबाबदारी थंय सोंपता. जेन्ना तो मनीस सभागृहान येता तर तेंच्यानी येताना फलक हाडिल्ले जे तेणी मागीर अशे वयर उक्ते करून दाखयल्ले. तर ते फलक सभागृहान पावले कशे, तांकां सेक्युरिटीन चेक कशें करूं ना, एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न कितें, जेन्ना सभागृहान तेंच्यांनी फलक दाखयले तेन्ना तांचेर कारवाई मार्शलान करपाची आसता. मार्शलान तांकां कस्टडीन घेवपाचें आसता आनी तांकां मागीर पुलिशेच्या स्वाधीन करपाचें आसता. पुलीस ताचेर स्वतंत्रपणान FIR घालूंक शकना, कित्याक ते सगळे प्रिमायसिसान घडलेलो गजाल आसता. आनी तांकां जर पिटिशन करपाक जाय तर ते प्रिविलेज कमिटीच्या मुखार पिटिशन करचें पडटलें की आमकां सोडा म्हणून, की नाल्यार सभापती स्वता सोडूं शकता. कळ्ळें न्ही. दोन विशय आसा, सभापती मुखार वचूं शकता, प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूं शकता. ह्या बाबतींत आमकां अशें दिसलें की पर्वरी पुलिसांनी FIR घातलो आनी बार्देशच्या डेप्टी कलेक्टरान तांकां बॉन्ड दिलो. म्हणजे आतां एक व्हडलो प्रश्न असो आयला की जेन्ना आमी विधानसभा ही सुप्रीम म्हणटा, जातून फक्त स्पिकराचे सगळे चलता, तातूंत पुलीस कारवाय कशी जावं येता, एक टेक्निकल मुद्दो आसा. दुसरो तूं आतां म्हणटा तो मुद्दो असो आसा की समजा एखाद्या आंदोलनाची दखल जर सरकार घेना, कितलेशे दीस ते आपलें थंय आंदोलन करता, ते बसता, घरा वता, ते थंयसर हें करता आनी एका मनशाक आसल्या कारणान मिडियाचेय तितली तांकां कवरेज मेळना, तेंचे आउटब्रेक जावप ह्यो साहजीक आसा. दुसरो विशय असो की तेंच्यांनी एक शाउटींग केलें आनी फलक वयर केले, ते कोण भायले मनीस न्ही, ते वेस्ट बंगालांतल्यान येवना, ते काश्मीरांतल्यान येवन, ते गोंयकार. गोंयकारांचो राग तेंच्यांनी आपले लोक प्रतिनिधी मुखार मांडपाचो न्ही जाल्यार कोणा मुखार मांडटले ते. आनी तांच्यांनी काही डिस्टर्ब करूं ना तुका. एकदां ते स्लोगन केले, तांकां भायर काडूं येता आसले आनी जशें सरान सांगलें की तांकां सभापतीन आफोवन हाडून तांकां एक शिटकावणी दिवं येता, बाबा तुमी अशें करूंक फावना, तुमी अशें केलें जाल्यार ही तुमकां ख्यास्त जावं येता.